केला की हांगा मुखेलमंत्री येवन गेला तो आता लास्ट मिनीट सबका साथ सबका विकास म्हणटा तेका याद जाली हांगाच्या लोकांक भंय घालून मतां एकूच सायडीन मारपाक ही जी दादागिरी दिगंबर कामगिरी चल्ल्या ती केन्ना तरी बंद जावपाक जाय हे गांवाक न्याय मेळपाक जाय आनी सगळ्याक कॅनवसींग सारकें मेळून जाय म्हणजे फातोर्डेचे लोक बेजार जाल्ले आहा आमी दिगंबराक फूल कॅनवास करपाक दिना तो ताजे एरियेन जर आमी कॅनवास करता जाल्यार तो गुंडागिरी करता ही गुंडागिरी हांगा फुडें चलची ना ही मॅसेज दिवपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आहा आमची क्लियर कट मॅसेज आहा की हांगा गुंडागिरी म्हणजे चलची ना हांगा सगळ्यांक फ्रिडम आसपाक जाय कॅनवास करपाक लोकशाय आमकां हो रायट दिता आनी हाजे खातीर आमी कॅनवास करूंक आयले हांगा कॅनवास करना आमी फकत आयल्या की लोकांक हांगा धमकी पडची न्ही तांकां मतांक कोण मारता तें कळटलें आपूण तुमची घरां म्हणटलो हे जनरेशनाक एक धमकी चलची ना हाणेंच लोकांक संवय लायली काँग्रेसीक वोट मारपाक आनी आतां आपूण चेंज जाला आनी बीजेपीक मारपाक धमकी दिता त्यो धमक्यो चलच्यो ना आनी आमचे लोक सामके बेजार जाल्ले आहात कित्याक आमी केन्नाच फातोर्डा मतदारसंघात अशें केलें ना की दुसऱ्याक आडाय दुसऱ्याक कॅनवास करूंक दिवप ना आनी इतलो भिलाम म्हाका कळना की मुखेलमंत्र्याक सांखळेच्यान हांगा हाडटा इतलो जर तुजो तो गड आनी तुवें जर तांकां न्याय दिला तेंच्या लोकांक सांखळेच्यान इम्पोर्ट करचो पडटा मुखेलमंत्र्याक आपल्या वॉर्डांत एक वॉर्ड जिखपाक लज मरे दिगंबर कामती आसा गट जाल्यार फ्री एंड फेअर इलेक्शन करचें सगळ्यांक रायट दी कोण खंय कितें आहा तें सांगतलें कोण कोणाक मत मारतलें अशी दादागिरी करून खंय मत मारपाक आयलो हें सांगपाक आमी हांगा आयल्या लोकांक भिवू नाकात भिनासतना मत मारा म्हणून चिंतून मारा म्हणून देश खंय वतलो तो लोकशाय खंय वतली ती संविधान खंय वतलें तें ताचे धर्म खंय वतलो तो ते चिंता आनी वोट मारा म्हणून हें सांगपाक आमी आयिल्ले आहा एनडीएचे रिस्पॉन्स कसो आहा सध्या ह्या लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आहा लोक फकत भिवन आहा लोक भिवन मत मारूंक जाय तें मारतले खंय मारूंक जाय तें